नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां एक स्पेशल मसालो करून दाखयतां। आतां हो मसालो कसलो जाणा तर तुमी फिश फ्राय करता पळय ते मागीर नुस्तें आसूं, कुल्ल्यो आसूं, चिकन आसूं किंवा व्हेज म्हणजे वांयगे, बटाट, लेडी फिंगर म्हणजे भेंडी अशें कितें आसूं न्हू आनी हो तुमी मसालो लावन भाजले न्ही A1 खावपाचें व्हेज नॉन व्हेज दोनायको हो उपकारता। आतां स्पेशल असो म्हणजे हो नॉन व्हेज, पण नॉन व्हेज आनी व्हेज हेकाय हांव तो वापरता। इतले बरें जाता जाणा वांयगे सुद्दां अशा ह्या मसाल्यान भाजले न्ही सारकें चिकन खाल्लेल्या भशेन दिसता, इतले रुचीक जाता। आतां हांवें म्हणलें तुमकांय दाखोवचो हो आतां मसालो, ताका लागून साहित्य कितें घेतलां तें तुमकां सांगता। तर हांवें घेतलें लसूण, आलें, हळद, आमटाण, 2 हिरव्यो मिरच्यो आनी हो एकूच चमचो आगळ घेतला। आमटाण चड आसत जर आगळ कमी घेया, पण आगळ असो इल्लो घालातूच। आनी समजा तुमचे कडेन तो आगळ ना तर न घातल्यार जाता, आनीक लिंबू बीन घालपाचें ना, ही आमटाणूच पुरो। आनी आतां न्ही हांवें घेतला लाल तिखट आनी लाल तिखट आसता पळय त्याच्याक पाव, आतां हो आतां तुमी घेता पळय त्याच्याक पाव येता आसा पळय भाग तो हळद घेया, पावाकू कमी घेया। आनी तशेंच भितर घालपाचें आतां हें पळय मीठ आनी लागतलें वाडपा खातीर आमकां उदक। आनी हातून न्ही ओली कोथंबीर आसता पळय तेचे देड सुद्दां घातल्यार जाता, पण एकदां कितें आसता जाणा हिरवी मिरची बीन न्ही ताजीच घाला, अशी खूब दीस बीन घरान आसा पळय ती घालूं नाका, तातून कितें जाता जाणा तें कोडू लागता। आनी ओली कोथंबिरीचे सेम ताका लागून तुमी ती ओली कोथंबीर घालतली जर चड दीस दवरूं नाकात, थोडेच दीस एक 8 दिसाचोच करा, नाजाल्यार 15-22 दीस म्हयनो सुशेगाद पुरो मसालो। आतां हांव हो आनी हे आसा पळय ती ही वाटी पाव वाटी घेतला आनी हे हांव न्हू तुमकां दाखयता कशें घालतले पळय लाल तिखट भितर तें तुमकां सांगता, म्हणजे घालता आसतनाच दाखयता। हरशीं न्ही हांव मेजरमेंट घेयना, अशेंच करता आनी तशेंच म्हाका सारकें A1 म्हाजे कडेन जाता। आतां तुमकां लागून हांवें स्पेशल मेजरमेंट घेतला। आतां कशें करता न्ही तें दाखयता। हे पळय हांवें आतां मिक्सराचें आयदन घेतलां, तातूंत घालता हे पळय आलें, लसूण, आमटाण, आगळ, आतां तातूंत हांवें आलें, लसूण, आगळ घातलो हो पळया आनी हिरवी मिरची घातली आनी लाल तिखट, हळद, आनी मीठ घालपाचें। आनी हातून घालता उदक आनी उदक कशें घालप म्हणजे सारकें आपलें वांटण जाता पळय दाटूट अशें दाटसरूच जावंक जाय तें तशें। आतां हें हांव ग्रायंड करता। हे पळय मस्त अशें वांटण जालें, पण न्ही मातशें तें आतां म्हणजे खारड अशें बरोबर आसा तें, म्हणजे सदां आतां रुचीक आमकां जाय पळय तशें। पण आतां हांव न्ही कितें करतलें जाणा भितर हें पळय आनी एक पाव वाटी सुमार आनी मसालो एड करता आनी भितर मीठ घालता। आतां हें मीठ कित्याक घालता जाणा जादा तें सांगता तुमकां। म्हणजे हांव आतां कितें करतलें जाल्यार ट्रीक आसा, हीच ट्रीक हेका। आता हे पयलीं वाटून काडटा उदक घालून। हे पळया मस्त पैकी जालें।
आणि मातशें अशें बोटाक लावपाचें आणि आपूण टेस्ट करपाची. मातशें म्हणजे आतां आमकां नॉर्मल जाय पळय त्याच्याकू मातशें खारशें करपाचें. म्हणजे मातशें खारड केलें की ना आमी ती ट्रीक खंय वापरूं शकता ती तुमकां सांगता. हे पळया, आतां हे चिकन आसा. आतां तुमकां दाखयतात सोमतें. चिकन आसा हें धुलाय. आतां हेका मीठ बीन कांय ना पळय, हळद ना, लिंबू ना, कांय लावंक ना. आतां अशें आमी खावं शकता. पळय आतां हो हांवें हातूंतलो काडलो आनी हो हातूंत घालता. आपल्याक जाय तितलो घालप आनी मॅरिनेट करपाक अशेंच दवरप. हातूंत सगळें आसा न्ही. आनी अशें तें आतां एक अर्दें वर 15 मिनटां आपल्याक जाय पळय तशें दवरपाचें आनी भाजपाची. आतां अशेंच तुमी आतां फीश धरा, नुस्तें धुलें की ना सोमतें तशें लावपाचें. म्हणजे तेका आनीक मीठ लाय धूव अशें आनीक वावर कसलोच ना. नुस्त्याक आमी कितें करता गोंयकार लोक मीठ लायता आनी दवरता. तें सुद्दां लावपाची गरज ना. कारण कितें जाणा, हो मसालो जो आसता पळय तो मातसो खारस आसता न्ही, ताका लागून बरोबर एडजस्टमेंट जाता तेचें. असोच मसालो तुमी तुमच्या घरा करा. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ सगळीं जाणां पळयता आनी मागिरूय थोडीं जाणां पळयतलीं. तांकां न्ही हांव मना पासून अशें सांगता, थँक्यू व्हेरी मच आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं. आतां हो म्हाजो मसालो आसा तो कसो दवरता तो तुमकां दाखयता. हे पळय, हेका रवोय लावन भाजल्यार जाता, नाजाल्यार पळय तांदळाचें पीठ अशें घालून मिक्स करपाचें आनी तशें भाजल्यार जाता. हांव आतां अश्योच घालता कित्याक हांवें चारूच घेतल्या त्यो फोडी. हे पळया, आतां हो म्हाजो फ्रिजानूच डबो आसलो. आतां हो भरता असो. हे पळया, आतां हो जालो न्ही भरलो. आतां धापून तो आमी फ्रिजान वयर डिपान दवरुया. सकयल आमी भाजी बीन दवरता थंय दवरप मान्ना. आनी हो आतां मसालो आसा पळय तो न्ही मसालो आमी लाल तिखट घातला पळय ते न्ही तिखा लालचे खूब तिखट ते घातला. ताका लागून हांवें 1 वाटी आनी इल्ली पाव वाटी घातला. आनी समजा तुमच्या कडेन जर दुसरो आतां मसालो आहा तो कमी तिखट आसा, जर 2 वाटयो लाल तिखट घालपाचें. आयज हांवें कमीत मातसो केला पळय, नाजाल्यार हांव 2 डबे भरून दवरता. वेवस्थीत मागीर जाता, कसलेंच टेन्शन ना. ताका लागून तुमी असोच करा आनी भरून दवरा. जाय तेन्ना फ्रिजांतलो इल्लो काडलो जालें न्ही काम. हे पळया, आतां अशा पैकी आमी चिकनूय भाजूं शकता रवय लावन किंवा अशें मिक्स पीठ करूनय किंवा वयरूय पीठ लावन. अश्यो रेसिपी तयार जाता हे मसाल्या पासून. ती तुमकां हांवें सोमतीच दाखयली करून. हे पळया, आतां हे चिकन भाजून जालें. आतां आमी तें सर्व करुया. हे पळया, बऱ्या पैकी फोडी जाल्यो भाजून आनी आतां त्यो आमी सर्व करुया. अश्योच तुमी करून खाया. आनी इल्लो बटर घातलो की ना, हांवें वयर इल्लोसो बटरूय घातलेलो आनीक टेस्ट वाडटा. अशेंच तुमी करून खाया आनी खरेंच तुमकां थँक्यू.